राज्यांतल्या 18,000 हेक्टर खाजण शेतीचे संरक्षण करपाचे काम सरकारान निश्चित केल्ले आसा. खाजण बांदपा खातीर तशेंच खाजण बांदाच्या संरक्षणा खातीर राज्य सरकारान 178.98 कोटी रुपया खर्च केल्ले आसा. नव्यान 64 बांदाची बांदणी केल्या. खाजण बांदाची जबाबदारी शेतकऱ्यांनी घेवची त्या खातीर सरकार दर चौकण मिटराचेर 80 रुपया खर्च दिवपाक तयार आसा. खाजण शेती करपी शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांकडेन 4 महिन्या भितर सादर करचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी केला. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर म्हणून आसा, रूल बुकान आसा, सगळे आसा, खंय आसा तो? तेका टुरिंग करपाचें आसता, ताणें पळोवपाचें आसता बांद कितें जालें तें. आतां इतलीं वर्सां जालीं कोण पळयना. सर आमी सांगलें ओन कर म्हणून, ओन करूनी आमी जर ते सगळे पळोवपाक गेले न्हू हेच जाला काय ना कांय जावपाचें ना. शेतकऱ्यांनी ओन करपाक जाय, आपूण लावपाची जबाबदारी घेवपाक जाय, तेन्नाच जातले. स्पीकर सर अशें ते रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर टॉर्च घेवन भाव बांदला काय ना टेप घेवन भाव धांवचे ना. हे रूल बुकान आसा, हे रूल ऑलरेडी आसा, ते रूल बुकान लॉ आसा. सर पॉइंट ऑफ शेत पळोवपाक जाय, कल्टिवेट जाता काय ना तो पळोवपाक जाय. फॉरो म्हणून सर स्पीकर सर फॉरो म्हणून घेताले. एक मिनिट फॉरो म्हणून घेताले, आयज कित्याक घेना फॉरो? तालाटी इज देयर टू गिव ऑल रिपोर्ट्स. स्पीकर सर तोच रिपोर्ट हेच सांगता हांव की हे जायना, हे टायमली जायना. स्पीकर सर बसून घ्या. या विषयाचे भरपूर चर्चा जाल्ली आसा आणि हो संवेदनशील विषय आसा. स्पीकर सर हांव फक्त सोंपयतना परत एकदा सांगता, आमी शेतकऱ्यांच्या बद्दल खूप सेन्सिटीव आसा. जेंका कोणाक आपले आपले बांद बांदपाक जाय त्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी आणि टेनंट असोसिएशन जी कोण आसा पळय तेंच्यांनी आमचे झेडिओ जे आसा त्यांच्या कडेन एप्लिकेशन दिवची. आमी बांद बांदून दिता आणि आमी म्हणजे दोनूय तरेन आमी आतां 90-10 आसा ऑलरेडी चालू आसा. बट ताच्या व्यतिरिक्त ओन जर जबाबदारी करता आणि ते जर करून घेता तो रेट 60 रुपीज जो आसलो तो वाडोवन दिता आणि त्यांच्यानी पूर्ण जबाबदारी घेवची. प्रायव्हेट जर आसलो ऐक रे, प्रायव्हेट जर असोसिएशन ना, प्रायव्हेट शेतकारांचे बी म्हणजे राव रे प्रायव्हेट शेतकार म्हणजे चड जाण आसा ना. सपोज आयलो एक दुर्या एक मनशाचे बाट आहा आनी तो म्हणटा आपूण रोयता, आज मेरेन रोयनाशिल्लो, आतां हें कर ही ऑल्सो गेट्स अ सबसिडी. हय तेका आमी स्कीम डिसायड सेम कितें वॉट एवर एक जालें. दुसरें कितें आहा न्ही, हाजेर एक कट आउट डेट दवर. आयच्यान आपूण तुका नेक्स्ट सेशन मेळटलें 4 म्हयन्यांनी जे कोण खाजण फार्मर आहा तांणी येवचें आनी हें करचें. नाजाल्यार कितें ओपन एंडेड तें जावचेंच ना केन्ना. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता, आमी तो म्हणटा 4 महिने दी, 4 महिने दिता जेंच्यांनी सगळ्यांनी एप्लिकेशन दिवची आणि आपूण जबाबदारी घेवपाक तयार. आमी तितक्याय जाणांक झेडिओ कडेन सिंपल पेपराचेर एप्लिकेशन बरोवन दिवचें आणि जर कोणाच्यो मिटिंगो घेवंक ना, जनरल बॉडी घेवंक ना, तेंच्यांनी मामलेदाराक कळोवचें. मामलेदाराक हांव त्योय घेवपाक लायता जेणे करून तेंच्यांनी जबाबदारी आपूण घेवची. फुडें वचचें न्ही. स्पीकर सर आता जेन्ना आतां सीएम सर म्हणटा केन्ना पर्यंत, म्हणजे आतां तो सांगता न्हू आमी हें करता तूं फाटीं घे म्हणून, सो केन्ना पर्यंत जातले? एंटायर हांव फक्त एक लोकेशनाचेर उलयना, एंटायर केन्ना पर्यंत जातले हें आश्वासन कोण दिना? जेन्ना आमी शेतकारां वांगडा आसा म्हणटा, शेतकारांक आसा जाल्यार ते जावपाक जाय, कंप्लीट जावपाक जाय. प्रस्ताव फाटीं घेवपाक रिक्वेस्ट करता. जालो तेणी सगळे रिक्वेस्ट करून प्रस्ताव फाटीं घेवचो ना. स्पीकर सर समज सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट घेवंक शकना जाल्यार वर्ल्ड बँकाक अप्रोच जाय. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट वर्ल्ड बँकाक अप्रोच जाल्लो आसा, तशेंच आंध्र प्रदेश सरकारूय अप्रोच जाल्लो आसा, आमचो झारखंड सरकार. गोंय कित्याक जावपाक सोदना? म्हटल्यार तुमकां शेतकारांक वयर काडपाक नाका अशें जालें. आयज आमी ती शेत रोवन आमची पोटां भरताली, सगळे आमच्या जाणट्या मिनिस्टरानूच सांगला. सो ही कित्याक आतां परत भरपाची ना? कित्याक आमी ते रेशनाचे आतां रेशनूय बंद केला? तुम्ही हो प्रस्ताव फाटीं हांव फाटीं घेयना, डिव्हिजन म्हाका, हांव फाटीं घेयना. लेट लोकांक पळोवनी की बाबा सरकाराक कितें जाय तें. बरें. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. थाराव फाटीं घेतलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.